Ezekiel. मूर्ती पूजा कोत्तोल्या आड. चॅप्टर 14. इस्रायलाचे कांय जाणटे म्हाका भेट दिवंक आयले. म्हजे बरोबर ते बसून आसले तेन्ना हें सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता हे मनीस आपल्या काळजांत आपल्या कुड्ड्या देवांचो उगडास करीत आसात आनी आपल्या नश्टपणाचें निमित्त कारण आपल्या दोळ्यां मुखार दवरूनच आसात. कित्याक म्हूण हांव तांकां म्हजी बूद घेवंक निर्मितलो? देखून तांचे लागीं उलय आनी तांकां सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, जीं कोण आपल्या काळजांत आपल्या कुड्ड्या देवांचो उगडास करीत आसात आनी आपल्या दोळ्यां मुखार आपल्या नश्टपणाचें निमित्त कारण धरूनच आसात आनी उपरांत प्रवाद्याशी येतात त्या इस्रायलाच्या घराण्यांतल्या सगळ्या वांगड्यांक म्हजो सर्वेस्पराचो हो जबाब मेळटलो. जो कोण इस्रायलाच्या घराण्यांतलो वांगडी आपल्या काळजांत आपल्या कुड्ड्या देवांचो उगडास करीत आसा आनी आपल्या दोळ्यां मुखार आपल्या नश्ट्यापणाचें निमित्त कारण धरूनच आसा, त्या दर एका मनशाक हांव सर्वेस्पर ताच्या पुस्कल कुड्ड्या देवांक फावो तसलो जबाब दितलो. हे भाशेन तांच्या कुड्ड्या देवांक लागून जीं इस्रायलाच्या घरांतलीं काळजां म्हजे कडसून पयस गेल्लीं आसात तांकां सगळ्यांक पोत्तून जोडूंक म्हजो इकलो. म्हणटच इस्रायलाच्या घराण्यांक अशें सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पोत्तून येयात, तुमच्या कुड्ड्या देवांक सोडून पोत्तून येयात, तुमच्या बुरश्यापणांक पाट करात. कित्याक इस्रायलाच्या घराण्यांतलो कोणूय वांगडी वो इस्रायलांत रावपी कोणूय पोरको मनीस म्हाका सोडून आपल्या काळजांत आपल्या कुड्ड्या देवांचो उगडास करीत आसा आनी आपल्या नश्टपणाचें निमित्त कारण आपल्या दोळ्यां मुखार दवरूनच आसा आनी उपरांत प्रवाद्या वरवीं म्हजो प्रसाद घेवचे खातीर ताचेशी वेता, असल्या मनशाक खूद हांव सर्वेस्पर जबाब दितलो. हांव त्या मनशाक पाट वळटलो आनी लोकांक शिडकावपाक ताका एक इशारो आनी एक हास्याचो विशय जायसो कोत्तलो. हांव म्हजे पोरजेची मेकळी कोत्तलो आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी प्रवादी संदेश दिवपांत फसो तर हांवेंच ताका फसोवसो केला म्हणचें. ताचे आड म्हजें बोट दाखयतलो आनी म्हजे इस्रायल पोरजेक ताचे मेकळी कोत्तलो. दोगांय जाणांक आपल्या गुन्यांवाची शिक्षा पडटली. प्रवाद्याक आनी प्रसाद घेवंक ताचेशी येतल्याक तीच शिक्षा. अशें इस्रायलाचें घराणें म्हजे थावन आनी कोट सरचें ना. न्हय म्हूण आपल्या खोटेपणांनी तीं बोश्टोवची नात. परतेंच जाल्यार तीं जातलीं म्हजी पोरजां आनी हांव जातलों तांचो देव. उलयता तो सर्वेस्पर देव. एकल्या मनशाक आपापली जबाबदारी. हें सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता, म्हाका अविस्वाशी जावन एक देस म्हजेर पातक कोत्ता म्हूण समज. तेन्ना हांव ताचेर म्हजो हात उबारतां, ताचें जेवणा पुरवण बंद कोत्तां, ताचेर दुकोळ धाडटां आनी थंयच्या मनशांचो आनी मोनजातींचो नाश कोत्तां. त्या देसांत नोआ, दानियल आनी जॉब हे तेगूय जाण जियेल्ले जाल्यार ते आपल्या प्रमाणीकपणा पासत फकत आपणाक वाचयतले आसले. उलयता तो सर्वेस्पर देव. त्या देसाचेर हांव निशूर सावजां सोदतां म्हूण समज आनी तीं थंयच्या भुरग्यांचो नाश कोत्तात आनी ताचें एक अरोणें करून सोडटात. त्या अरोण्यान सावजांक लागून पांय दवरूंक कोणूच धीर घेना.
असल्या परिस्थितींत हेच तेगूय मनीस थंय जियेल्ले जाल्यार म्हज्याच जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर देव. आपल्याच पुताक व धुवेक ते वाचोवंक पावचे नासले. आपणाकूच सोडून आपल्या पुतांक व धुवांक पर्यान वाचोवंक तांच्यान जावचें नासलें आनी तांचो देश ओसाड पडटलो आसलो. त्या देशाचेर हांव तलवार धाडटां म्हूण समज आनी तिका असो हुकूम घालता म्हूण समज. तलवारी शेकान शेक हो देश भोंवून काड. थंयच्या मनशांचो आनी मनजातींचो नाश जावचे पासत. हे तेगूय मनीस थंय जियेल्ले जाल्यार म्हज्याच जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर देव. आपणाकूच सोडून आपल्या पुतांक व धुवांक पर्यान वाचोवंक तांच्यान जावचें नासलें. थंयच्या मनशांचो आनी मनजातींचो नाश जावचे पासत त्या देशाचेर हांव पिडा धाडटां आनी रगत विखरावन म्हजो क्रोध ताचेर ओंकता म्हूण समज आनी अशें थंयच्या मनशांचो आनी मनजातींचो नाश करता. नोआ, डॅनियल आनी जॉब थंय जियेल्ले जाल्यार म्हज्याच जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर देव. ते आपल्या प्रमाणीकपणा पासत फकत आपणाक वाचयतले आसले, पूण आपल्या पुतांक व धुवांक वाचोवंक तांच्यान जावचें नासलें. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हज्यो चारूय भिरांकूळ खास्ती म्हणजे तलवार, दुकोल, सावजां आनी पिडा हांव जेरुजाल्याचेर धाडटां म्हूण समज आनी अशें थंयच्या मनशांचो आनी मनजातींचो नाश कोत्ता. तरी पूण थंय थोडीं जाणां वाचतलीं, पूण पूत आनी धुवो तीं तुमचेशीं पावतलीं आनी तांची चाल आनी तांची कोत्तुबां पळोवन हांवें जेरुजाल्याचें निसणटण केलें म्हूण आनी सरनश्टां ताचेर धाडलीं म्हूण तुमचें समाधान जातलें. तांची चाल आनी कोत्तुबां तुमी पळयतल्यात तेन्ना तीं तुमकां समाधान कोत्तलीं आनी हांवें ताका केलां तितलेंय सापसुबें करूंक ना म्हूण तुमकां गमून येतलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें.